हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां, तो आतांच पेटलोलो म्हाका जाय. ह्या उतरांचो सारको अर्थ आपणे समजून घेतला म्हणूंक कोणाकी तितलें चलीस जावचें ना. जाणाऱ्यांक जेजू लावंक आयलोलो हो उजो खंयचो म्हणलेंच एक सवाल. तेच परी तुमच्या मदें वेगळा सार घालूंक हांव आयलां म्हणलीं उतरांय समजूंक कठीण. पूण हो उजो पवित्रात्म्यान भरलेलें क्रिस्ती जिवीत आनी पेंतेकोस्ता उपरांतले क्रिस्त परगटणेची सकत म्हळ्यार चूक जावची ना. हाचे बराबर हो उजो देवाचो प्रेरकत्मो आपणातय आटापच्या जेजूची हाजरी आनी ताची उतरां दोनी आटापता म्हणच्यांत अर्थ आसा. सुवार्तेंत उल्लेख केल्लें जेजून घेवंक वचें स्नान जेजूच्या कश्टा मरणा जिवनपणाक आनी सर्गात चडणेकी बोट करता म्हणलें आमी समजूंक जाय. मिका प्रवादीच्या 7व्या अध्यायांतली कुटुंबांतल्या वेगळा सारा संबंधी उतरां कांय बदलावन करून सुवार्तेंत लुकाचो जेजू उल्लेख करता. जेजून हाडलेल्या उज्याचो परिणाम ह्या मुखांतर विवरिला. कुटुंब सामाजिक जिविताचें केंद्र, तेंच संबंधांचेंय केंद्र. ह्या फुडां ह्या कुटुंबांत वेगळा सार उदेवची सर दिवन क्रिस्ताचे परगटणेचे सक्तीचो परिणाम कितलो वर्तो म्हणून जेजून सांगून दिला. हो बाळक इस्रायलान सबारांक पडोवंक आनी सबारांक उठोवंक कारण जातलो म्हणून लुकाचे सुवार्तेचे सुरवेरच सिमयावन प्रवाद केल्लो. लुकानच लिखलेल्या ताच्या दुसऱ्या भागांत धर्मदूतांची कृत्य पुस्तकांत शेवटाक अशें म्हळां, पाऊल कितें सांगतालो तें थोड्यांनी सत मानलें पूण थोड्यांनी सत मानलें ना. तांचे मदें एकमत जायनासतनाच ते फाटीं वचूंक भायर सरले. हे परी सुवार्ता जी आमसरी जी उज्या सारकी जेजू उदेशी एक निर्धारीत धोरणाक आनी जिणी बदलपाचे चालीक कारण जाता.